कामचुकारपणा करपी म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलाच्या तिगा कर्मचाऱ्यांक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन निलंबित केले। विश्वजितान सोमारा दनपारा अचकीत आजिलो हॉस्पिटलात वचून पळवणी केली। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात अँब्युलन्सीचे कर्मचारी वेळार येनात म्हणून थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान भलायकी मंत्र्याक कागाळ केली। ह्या कागाळीची दखल घेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सोमारा म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची अचकीत पळवणी केली। कामचुकारपणा करपी अँब्युलन्सीचो इन्चार्ज तशेंच डॉग ड्रायव्हरांक सेवेंतल्यान निलंबित केला। तशेंच कामात हयगय करपी कर्मचाऱ्यांचेरूय बरोच फोग ताणें काडलो। दिवचले लाटंबाडसे पंचायत क्षेत्रातल्या लाडफे गांवांतल्यान महाराष्ट्राच्या आमड गांवामेरेन जोडपी बेकायदेशीर रस्त्याचे बांदकाम केलेले आसा। ह्या रस्त्याची रुंदाय सुमार 8 मीटर आसा। 5 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो गोंयच्या लाडफे आनी महाराष्ट्रातल्या आमड गांवांक जोडटा। ह्या रस्त्याक उप जिल्लोधिकाऱ्यान स्टे दिवन लेगीत ह्या रस्त्याचे बांदकाम केलेले आसा अशें सरपंच दोतोर रामा गांवकर सांगता। ह्या रस्त्या विशीं पंचायतीक कांयच कल्पना ना। लाटंबाडसे पंचायत क्षेत्रात बेकायदेशीर बांदकामां खपोवन घेवचे नात देखून संबंदीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी सरपंचान केल्या। तशेंच ह्या रस्त्याचो मुद्दो ग्रामसभेत मांडिल्लो अशें थळावे नागरीक कृष्णराव राणे हे सांगतात। वीज खात्याची लायटीच्या खांब्या वयले बेकायदेशीर केबल कातरपाची कारवाय चालू आसा। ह्या कारवाये आड इंटरनेट केबल ऑपरेटर स्थगिती खातीर हायकोर्टात गेल्ले, मात हायकोर्टाचो ह्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार। वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण वीज खात्यान पुराय गोंयांतल्या लायटीच्या खांब्या वयले बेकायदेशीर इंटरनेट आनी टीव्ही केबल कापपाची मोहीम हातात घेतल्या। ह्या कारवाये आड पयलीं टीव्ही केबल ऑपरेटर हायकोर्टात गेल्ले, मात कोर्टान थाकाय दिवपाक तांकां न्हयकार दिलो। सोमारा इंटरनेट केबल ऑपरेटरांचे याचिकेचेर निवाडो दितना वीज खात्याच्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो। वीज खात्याक कारवाये खातीर ग्रीन सिग्नल सध्या मेळिल्ले आसा। पणजे शारांत आयतारा राती एक धक्कादायक घडणूक घडली। 2 चलयां दुचाकी वयल्यान वतना दुसऱ्या दुचाकी वयल्या एका अनवळखी मनशान ताका पळोवन एका हातीन गाडी आनी दुसऱ्या हातीन गुरशेपणा करपाक सुरवात केली। ह्या प्रकरणाची दखल घेत पणजे पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR नोंद करून तपास चालू केला। राजधानी पणजेत एक धक्कादायक ही घडणूक घडली। आयतारा राती सुमार 10:30 वरांचेर ही घडणूक घडली। पणजेच्या फामाद डाऊन द रोड रेस्टॉरंटाच्या कुशीकच्या रस्त्यार ही घडणूक घडली। ह्या पिडीत चलयेन ह्या विशीं म्हायती आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीचेर घातली। दुचाकी वयल्यान आपल्या इश्टिणी सयत आदल्या पाटो ब्रिजा वयल्यान वतना एका दुचाकी चालकान आपली गाडी तांच्या कुशीक चलोवपाक तो लागलो आनी एक्सक्यूज मी म्हणत ताणें तो पुलीस आशिल्ल्याचें सांगलें। ह्या वेळार तो एका हातान गाडी चलयतालो आनी दुसऱ्या हातीन विचित्र असो खुणा तांकां करतालो। विधानसभेचे कामकाज वर्साक 40 ते 45 दिसाचे जावपाकूच जाय, पण गोंयांत ते जाल्ले दिसना। 40 ते 45 दिसांचे अधिवेशन घेवपाक सरकार कित्याक फाटीं फुडें करता तें कांयच खबर ना। 2022 ते 2023, 2023 ते 2024 आनी 2024 ते 2025 वर्साचे पावसाळी अधिवेशन सोडले जाल्यार गोंयच्या भाजप सरकारान हेर अधिवेशनां 2 ते 3 दिसांत घेवन निभायली। 2022 सावन आतां मेरेन गोंयच्या भाजप सरकारान वर्साक 40 ते 45 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवकूच ना। दोन 2022च्यान आतां मेरेन एक्काय वर्सा गोंय विधानसभेचें अधिवेशन 40 ते 45 दीस चाललें ना।
मोती दोंगरावयल्या झोपड्यांचे त्याच वाठारात पुनर्वसन करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण आखे कम्युनिदादीचो तांकां विरोध आसा. पुनर्वसना खातीर सरकारान नियुक्त केल्ल्या समितीचेरूय आतां टिका जावपाक लागल्या. आतां पालिकेची वेंचणूक लागीं पावले उपरांत विधानसभेची वेंचणूक आसा. वेंचणुको लागीं पावल्या काय मोती दोंगराचो हो प्रश्न तकली वयर काडटा अशें आखे कम्युनिटीचो एटर्नी सेलेस्टीन नोरेनान सांगिल्लें आसा. दुसरे वटेन आमी आसा ते सुवातेर आमचें पुनर्वसन केल्यार बरें पडटलें म्हणून मोती दोंगर राबितो करून आशिल्ले लोक सांगतात. 1984 सावन आमी हांगासर रावतात. आमच्या आमदारांनी आमकां पुनर्वसन करता म्हणून सांगिल्लें आसा. ताचेर आमकां पुराय विश्वास आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. खोर्ले पोन्ने गोंय मुखेल रस्त्याचेर आशिल्ल्या रेल्वे फ्लायओव्हरा लागसर ह्या गड्डाक उजो लागलो. सोमारा दनपारां ही घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत कोणी तरी कोयराक उजो घातिल्लो तो सगळी कडेन पातोळो आसात असो अदमास आसा. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याकूय उजो लागिल्ल्यान बरेच लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान वेळार थंय धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सोऱ्याच्या गुळेंत घाटकोपर मुंबयच्या एका पर्यटकान गाडयेक धपको दिवन पळ काडपाचो यत्न केलो. ही घडणूक आयतारा रातच्या वेळार घडली. म्हापशा पुलिसांनी पर्यटक एन्थनी मारियन कार्दोस हाका अटक करून ताच्या कडल्यान जेन्ना ताची टेस्ट केली, आल्कोहोलीक टेस्ट केली तेन्ना 186% असो आंकडो मेळ्ळो. उपरांत ताची गाडी लेगीत म्हापशा पुलिसांनी ताब्यात घेतली. हो पर्यटक गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक आयिल्ल्याचे सुत्रांनी सांगला. सोऱ्याच्या गुळेंत घाटकोपर मुंबयच्या पर्यटकान एका गाडयेक धपको दिवन पळ काडिल्ल्याची ही घडणूक म्हापशा घडली. रातच्या वेळार ही घडणूक घडली. म्हापशा पुलिसांनी पर्यटक एन्थनी मारियन कार्दोस हाका अटक करून ताचे आल्कोहोलीक टेस्ट केले तेन्ना 186% असो रिजल्ट सांपडलो. रेल्वे उड्डाण पुलाच्या कामा खातीर गवंडाळी पोरणे गोंय रस्तो जो आसा तो वर्सभर बंद दवरपाचो निर्णय जरी जाल्लो आसलो तरी पुलाचें काम जें आसा तें नोव्हेंबर मेरेन पुराय करपाचो यत्न आसा. पावसांत लेगीत काम सुरू दवरतले जाल्यार नोव्हेंबर मेरेन हो पूल पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती आमदार राजेश फळदेसाय हांणी दिल्या. 25 फेब्रुवारी 2025 ते 19 जानेवारी 2026 मेरेन गवंडाळी ते पोरणे गोंय रस्तो हो बंद आसतलो. ह्या काळात येरादारी बाणास्तरी सावन घुंवडावपाक लागून लोकांक बरेच सध्या त्रास जावपाची शक्यताय आसा. येरादारीच्या कोंडेचो त्राण उणो जावपा खातीर रेल्वे उड्डाण पुलाचें काम सुद्दां पावण्यार जातलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशें कंत्राटदार कंपनी कडेन आपूण उलयतलो अशें आमदार राजेश फळदेसाय हाणें सांगलां. पर्यायी रस्तो उपलब्ध करपा खातीर लागींच्या भाटकारां कडेन लेगीत उलोवणी चालू आसा अशें आमदार राजेश फळदेसाय हाणें सांगलें. ताळगांव मतदारसंघातल्या हवाई गांवांतल्या थळाव्यांचे उदकाक लागून बरेच हाल जाला. ह्या गांवांतल्या नळांक फाटल्या 2 दिसां सावन उदक सारकें येना. सध्या नळ सुक्यार पडल्या. पयलीं ह्या गांवांक थारावीक 1 वरा खातीर उदक येतालें, मात तेय बी आतां बंद जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक बरे त्रास सोंसचे पडटा. ताळगांव व्हडलीं बांदकामां येता पूण थळाव्यांक धड उदक मेळना अशी कागाळ जी आसा ते थळावे करपाक लागले. ताळगांव मतदारसंघात जुवारी न्हंयेक तेकून हवाई बीच नांवाचो एक ल्हान सोबीत गांव आसा. ह्या गांवचे लोक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन उदकाक लागून वनवास काडटात.
मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान केरळातल्या तरेकवार शारांक भेट दिवन कोंकणी भाशिकांकडेन संवाद साधलो. कोंकणी भाशे खातीर वावर केल्ले पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत नारायण पुरुषोत्तम मल्ल्या हांची भेट घेतली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान मंदिरांक लेगीत भेट दिली. तिरुमाला देवस्वम गोशीपुरम देवूळ हे कोची हांगाचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे श्रद्धास्थान आसा. ह्या देवळाक मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान भेट दिली तशेंच देवळाचे दर्शन घेतले. एर्नाकुलम हांगासर अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्ट हे बायलां खातीर निवारा स्थळा सयत बरेच सामाजीक वावर करता. ह्या ट्रस्टाक लेगीत मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान भेट दिली आनी तांच्या वावराची म्हायती घेतली. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें केरळ हांगासर भेट दिवन कोंकणी भाशिकां कडेन संवाद साधलो. गोंयांत 1ली ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यांक नव्या शिक्षणीक वर्सांत नवे बांक मेळटले. नव्या बांका विशीं निविदा भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान जारी केल्या. त्या प्रमाण फुडल्या कांय दिसांत खात्याक बांक मेळ उपरांत शिक्षण खात्याक दितले अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्याची कोपां कडल्यान मेळ्ळा. विविध भागांतल्या सरकारी शाळेंतले बांक पेड्ड्यार जाल्ले आसात. तशें विद्यार्थ्यांकूय वेवस्थीत बरें बसपाक मेळचे ह्या खातीर शिक्षण खात्यान अशा शाळांक नवे बांक दिवपाचो निर्णय कांय म्हयन्या आदींच घेतिल्लो. तेन्ना आतां नव्या शिक्षणीक वर्सा ह्या भुरग्यांक नवे बांक बसपाक मेळटले. गोंयांत 1ली ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यांक नव्या शिक्षणीक वर्सांत नवे बांक मेळपाची आशा आसा. नव्या बांका विशींची निविदा भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान जारी जाल्ली आसा. त्या प्रमाण फुडल्या कांय दिसांतूच खात्याक बांक मेळटले उपरांत शिक्षण खात्याक ते दितले अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्याच्या कोपां कडल्यान मेळ्ळ्या. कांय दिसां सावन गोंयांत वाडिल्ल्या गरमेचो परिणाम लोकांच्या भलायकेचेर जावपाक लागिल्ल्याचें सध्या दिश्टी पडटा. सेगीत वाडत आशिल्ले तापमान आनी सकाळीं पडपी धुके हाचो परिणाम भलायकेचेर जावपाक लागला. ताका लागून थंडी, जोर ह्या सारकीं दुयेंसां सध्या गोंयांत वाडपाक लागल्या. राज्यांतलें सरासरी तापमान 34 जाल्यार किमान तापमान 23 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावलां. दनपारच्या वेळार लोकांक गरमेचो मारो बरोच सोंसचो पडटा. सध्या गोंयांत गरमीन वाड घेतिल्ल्या कारणान थंडी तशेंच कांय जाणांक जोर भलायकीचेर परिणाम जावपाक लागिल्लो आसा. गोंयांत सध्या थंडी कमी जावन गरमेचें तापमान सध्या वाडपाक लागिल्लें आसा. सरासरी तापमान 34 जाल्यार किमान तापमान 23 डिग्री सेल्सियस सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. दनपारच्या वेळार लोकांक बरोच गरमेचो मारो सोंसचो पडटा. तेलंगणा ह्या ठिकाणी जाल्ल्या बोगद्याच्या दुर्घटनेत 8 कामगार आडकून पडले. ह्या 8 कामगारांक वाचोवपा खातीर बरोच प्रयत्न सध्या सुरू आसा. तेलंगणांतल्या नागर कुर्नूल ह्या जिल्ह्यात श्रीशैलम लेफर्ड बँक कॅनॉल बोगदा प्रकल्पाचो हो भाग कोसळिल्लो. ह्या ठिकाणाचेर 8 कामगार शिरकोन उरिल्ले. फाटल्या 48 वरां सावन तांकां सुरक्षीत भायर काडपाचे यत्न जे आसा ते झुजापावणेर चालू आसा. बोगदा दुर्घटनेत आडकिल्ल्या गुमला जिल्ह्यातल्या 4 कामगारां मदले सदर पोलीस स्टेशन परिसरांतलो तिर्रा गांवांतलो रहिवासी संतोष साहू, घागरा पोलीस स्टेशन परिसरांतलो खांबिया कुंबा तशेंच अनुज साहू अशे कामगार जे आसा ते ह्या बोगद्यात शिरकोन उरले. फाटल्या सप्तकांतल्या कामगिरीची म्हायती दियात नाजाल्यार राजिनामो दियात असो ईमेल अमेरिकेंतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां येवपाक लागला. म्हटल्यार फाटल्या आठवड्यात तुमी जें कितें काम केलां सरकारी कार्यालयांत ताची म्हायती दिया नाजाल्यार राजिनामो दिया असो ईमेल अमेरिकेंतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक वचपाक लागला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भात एलॉन मस्क हांच्यांनी आदींच तांकां इशारो दिल्लो. ताका लागून सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं आतां गोंधळ निर्माण जाला. तशेंच ते संताप लेगीत व्यक्त करपाक लागला. ऑफिस ऑफ कार्मिक मॅनेजमेंटा कडल्यान हे ईमेल सरकारी कर्मचाऱ्यांक वचपाक लागला. तुमी फाटल्या सप्तकांत कितें काम केलां ह्या संदर्भात उतरां तेंच्या कडेन मागिल्लीं आसा. सरकारी कर्मचारी कपातीची योजना डॉनाल्ड ट्रंप हांच्यांनी ही योजना प्रत्यक्षात देंवोवपाक एलॉन मस्क कार्यरत आसात आनी ताका लागून कर्मचाऱ्यांक आयिल्ले हे ईमेल भयाचें वातावरण सध्या युएसाक निर्माण करतात.
आल्तीन आणि तालिगांव रुटावयल्या स्मार्ट बशींनी कंडक्टर नाशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जावपाक लागले आणि ह्यो बशी कॅशलेस आशिल्ल्यान कॅश ते पयशे घेयनात. कंडक्टर कॅश पयशे घेयनात, तांकां फक्त ट्रान्झीट कार्डा वरवीं वा तांकां जीपे वा पेटीएम करचे पडटात. ताका लागून निवासी जे प्रवाशी आसा ते बशीन चडलो जाल्यार तांकां ही सिस्टमूच कांय जाणांक खबर नासता. अशा प्रवाशांचे बरेच हाल जावपाक लागल्या. कदंबाच्या ह्या कॅशलेस सिस्टमाक लागून चडशे प्रवाशी जे आसा ते खाजगी बशींनी वचपाक प्राधान्य दिता. म्हणजे आदली ज्यो प्रायवेट बशी आसताल्यो तातूंतच वचप बरें म्हणटात आनी ताका प्राधान्य दिता. ताका लागून कदंबाच्या स्मार्ट बशींनी प्रवाशांचो उणो प्रतिसाद दिसून येता. राज्यांतलो न्हंयांचो वापर करून जल मेट्रो सुरू करपाक येता काय हाची चांचणी करतले. भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाच्या IWAI संचालक मंडळान तांच्या 196व्या बसकेत देशांतल्या विविध शारांनी शहरी जल वाहतूक प्रणाली विकसीत करपाच्या व्यवहार्यते संदर्भातलो अभ्यास सुरू करपाचो महत्वाचो निर्णय घेतला. हातूंत गोंय राज्याचो आस्पाव आसा. मंडळान देशांतल्या 13 राज्यांतल्यान 17 शारां मदीं जल मेट्रो सुरू करपाच्या शक्यतायेचो शोध घेवपाक सध्या थारायल्लो आसा. हाचो अभ्यास करपा खातीर कोची मेट्रो रेल्वे KMRAL ह्या कंपनीची सध्या नियुक्ती केल्ली आसा. राज्यात अंतर्गत जल प्रवासा खातीर सध्या राज्य न्हंय परिवहन खात्याच्या वतीन फेरीबोटीची सुविधा करूं येता. फुडल्या म्हयन्यांत रो सेवा सुरू करपाचो राज्य सरकाराचो विचार आसा आनी त्याच बरोबर ह्या वॉटर मेट्रोची सुविधा राज्याक मेळ्ळी जाल्यार ताचो फायदो राज्यांतल्या जल वाहतूक वेवस्थेक सुरळीत करपाक जातलो आनी ही सुविधा सहज उपलब्ध आशिल्ल्या जलस्त्रोता वयल्यान जावपाची आशिल्ल्यान ताचो खर्च अत्यंत माफक आसतलो अशी माहिती राज्याचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. राज्यांतली नियोजीत रो सेवेक लागून वाहतुके वयलो ताण कमी जावन मेट्रो सेवा सुरू जाली जाल्यार वाहतूक गतिमान जातलीच. त्या भायर रस्त्या वयल्या वाहतुकीचो भार कमी जावपाची शक्यता आसा अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. वीज खांब्यांक बांदिल्ले ब्रॉडबँड केबल तोडपाच्या कारवायेक अंतरीम स्थगिती दिवपाक उच्च न्यायालयान न्हयकार दिल्ल्यान केबल ऑपरेटर्सांच्या मुखार आतां एक संकश्ट आनी खर उबें राविल्लें आसा. ब्रॉडबँड केबल ऑपरेटर्सांनी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी आतां 18 मार्चाक जावपाची आसा. शुल्काची थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्या केबल तोडपाची कारवाय ते सुरू करतले अशें कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्टी हाणें स्पश्ट केलें. टेलिव्हिजन तशेंच इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर विजेच्या खांब्याचो वापर करतात. विजेच्या खांब्याक केबल बांदून सेवा दितात. हाका लागून वीज खातें शुल्क घेतात. फाटलीं 5 वर्सां शुल्क भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान केबल तोडपाची कारवाय सुरू केल्ली. हाचे आड फाटल्या म्हयन्यांत वीज खात्यान कारवाय सुरू केल्ली तेन्ना केबल ऑपरेटर्स संघटनेन उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. केबल ऑपरेटर्सांनी उच्च न्यायालयांत केबल तोडपाची कारवाय फुडें धुकलपाची मागणी केल्ली. ही मागणी उच्च न्यायालयान मान्य करपाक न्हयकार दिलो. न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करपा खातीर केंद्रान फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट स्थापन केल्यात. पूण गोंयांत मात फास्ट ट्रॅक स्पेशल आनी पॉस्को एकूच कोर्ट आसा. पूण स्पेशल पॉस्को कोर्ट मात एकूय ना. ल्हान राज्याचो विचार केलो जाल्यार मेघालयांत 5 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसात. दुसरे वटेन गोंया परस उणी लोकसंख्या आशिल्ल्या मिझोरमानूय 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसात. जाल्यार त्रिपुरांत 3 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आनी 1 पॉस्को न्यायालय आसा. त्याच बरोबर संघराज्य प्रदेश आशिल्ल्या पॉंडिचेरीतूय 1 पॉस्को न्यायालय आसा. देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांनी आतां मेरेन 2,99,624 केशी हाताळ्ळ्यात. स्थापनेसावन गोंयच्या फास्ट ट्रॅक स्पेशल आनी पॉस्को कोर्टान आतां मेरेन फक्त 95 केशी हाताळ्ळ्यात. हातूंत फास्ट ट्रॅक कोर्टान 61 जाल्यार पॉस्को कोर्टान 34 केशी हाताळ्ळ्यात.
सरकारी हॉस्पिटलांनी दुयेंतींची जतनाय घेवपा खातीर केअर टेकर उपलब्ध करून दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. सर्वसामान्य लोकांक परवडटा अशा दरात सरकारी हॉस्पिटलांनी केअर टेकर उपलब्ध करून दिवपाचो आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. मया आयोजीत केल्ल्या मेगा भलायकी शिबिराच्या उक्तावणा वेळार विश्वजीत राणे उलयताले. सरकाराक जनतेच्या भलायकेची काळजी आसा, देखून भलायकी सेवा दरेका घरा मेरेन पावोवपा खातीर भलायकी खात्यान पावलां उखल्ल्यात अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. मया मेगा वैजकी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत विश्वजीत राणे उलयतालो. वैजकी शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. पारोडा पंचायतीक ग्रामसभा घेवपाक जागेचो उणाव भासपाक लागला. पारोडा कॉम्बाट प्राथमीक शाळेचो जागो ग्रामसभा तशेंच वेंचणुकेच्या वेळार वापरचो पडटा. पंचायतीच्या आशीक कुशीकच्या वाठारांत लेगीत कोयराच्यो राशी सांचून रावल्या. कुंकळे मतदारसंघाचे माजी आमदार क्लाफासियो डायस हांचे मागणे वयल्यान पारोडा कॉम्बाट प्राथमीक शाळेचो जागो पंचायतीच्या इमारती खातीर मंजूर केल्लो, मात आजुनूय तो अंमलात येवंक ना. ताका लागून आतांच्या आमदारान तरी फुडाकार घेवन हे पंचायत घर बांदचे अशी मागणी माजी आमदार क्लाफासियो डायसान केल्या. गोंयांत युरेशियन हूद माजराचे एक नवी प्रजाती सांपडली, मात फाटले कांय दीस पयलीं साकोडा एका रस्त्या अपघातांत ह्या उद माजराक दुर्दैवी मरण आयलें. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फक्त 2 तरेचीं हुदां जांकां पाण माजर म्हणटात ती मेळटालीं. मात हालींच गोंयांत 3रे दुर्मीळ जातीचे हूद सांपडले, ताका युरेशियन वॉटर अशें म्हणटात. मात दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हे जे 3रे दुर्मीळ हूद सांपडले तर दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावलें. हालींच गोंयांत 3रे दुर्मीळ जातीचे हे हूद सांपडले, ताका युरेशियन वॉटर अशें म्हणटात. आतां दुख्खाची गजाल म्हटल्यार हे जे 3रे दुर्मीळ हूद सांपडिल्ले ते रस्ते अपघातांत मरण पावल्ले आसा. एक हूद जखमी अवस्थेत धारबांदोड्या साकोड्या रस्त्यार पडला म्हणून गोंयचे फामाद प्राणी मित्र चरण देसाय हांकां तांकां फोन आयिल्लो. उपरांत ताणें हे हुदाक वचून पळयले जाल्यार जी 2 तरेचीं हुदां गोंयच्या न्हंयांनी सांपडटात ताचे परस हे वेगळे हूद आशिल्ल्याचें लक्षात आयलें. कला संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत डी कोसंबी महोत्सव सोमारच्यान कला अकादमी पणजे सुरू जाला. दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात सांजेच्या 4:30 वरांचेर ह्या महोत्सवाची सुरवात जाली. ह्या महोत्सवाचे मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री जाल्यार सन्मानीय सोयरे कला संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे. प्रसिद्ध वक्ता गौर गोपाल दास हे ह्या महोत्सवाक उपस्थित लावन रिलेशनशीप ऑफ लायफ ह्या विशयाचेर उलोवप करतात. मंगळारा प्रसिद्ध कादंबरीकार अलका सरावगी हांच्या वक्तान हेंचें व्याख्यान जावपाचें आसा आनी 26 तारखेक सांजेच्या 6 वरांचेर छायाचित्रकार उद्योजक डिझायनर आदित्य गुप्ता हांचे 7 लायफ लेसन्स ह्या विशयाचेर व्याख्यान जातलें. अठ्ठावीस फेब्रुवारीच्यान गोंयांत कार्निवाल सुरू जाता. राजधानी पणजेंतलो कार्निवाल 1 मार्चाक जातलो. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सध्या सुरू आसा. कार्निवाल सदाच्याच पोरण्या रस्त्या वयल्यानूच म्हटल्यार पणजे दिवजा सर्कल ते कला अकादमी मांडवी नदीच्या किनाऱ्या वयल्यानूच जातलो अशी माहिती पणजेच्या महापौरान दिल्या.